सुरुवातेक आमी गायन नंबर A31. A31. Spora ekleas deva Sasna sasna no manduka Torve spora ekleas deva Sasna sasna no manduka Tu vorto tu podveda tu ci moima soglia fanta tu vorto tu podveda tu ci moima soglia fanta sorbe spora ekleas deva sasna sasna no manduka sorbe spora ekleas deva Sasna sasna no manduka बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या देवा बापाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो तुमचे सवे असो. प्रितीच्या इश्टानो, ह्या आधुनिक संवसारान मनीस आपले मोत वापरून जायते कितें करूंक शकता, पूण हें सगल्याचो दोनी देव आनी ताची मोजोरी विणे आमी कांयच करूंक शकना. आयचो विशय सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर, ताचो मोग करुया. हें सोत सजमूंक आनी जिवंक आमकां आमंत्रण आसा. आयज तरणाट्याचे सेवेक बैठयलोलो आयतार आमी मनयता. तरणाट्याच्या जिवितांत देवाक खेरीतूच जागो आसा. देवाचो ताचो देव अनुभव वेगळोच आनी तीं देवाक आपल्या जिवितांत खेरीतूच तरेन वेखतात. हें देव अनुभवांतल्यान ताका आपले जिविताचो अर्थ मेळूंक ताचे पासत आमी देवा लागीं मागुया आनी संतोशान ह्या मिसान वांटो घेवया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक अशे भेटेत आमी वांटो घेत आसतना देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. आणि सगल्या आमच्या पातकांचे दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भगिवन सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकरीत करूं, आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakutko Somia kakutko Krista kakutko Krista kakutko Somia kakutko Somia Jaista Sonsahari Sorvesvora Deva Sorgi Charaya
सोर्बोद्वेदा देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवाचो तुझ्या दोन वैभवापासून आमी तुका वाखाणता महिमा देवा उजळणी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेसू ख्रिस्त बाबाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेली तू संसाराचे पाप खाता आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मुलगे जेसू ख्रिस्ता एकलो पवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थूया. आजच्या दिसाक बरी मागता ज्या कुटुंबांनी आज सायबिणीची भेट आसा ह्या सगळ्या कुटुंबाक केनीत आशिर्वादान भरपूर सायबिणीक फुडें घालून आमी मागता. ग्रेगरी फेर्नांडीस आगरवाडा सुदाय एग्नेस डिसूजा चोपडे आंजेला कार्दोस बाठीर डॉली डिसूजा मोदलोवाडो क्रेस्ट फेर्नांडीस एसएफएक्स समुदाय एसपी डि सिल्वा सान जुजे समुदाय जेनेट डिसूजा सांत एंटनी समुदाय अबेलिना फेर्नांडीस वालकिनी समुदाय Romal Mongolis de Souza, Santa Cruz Samudai, Brandon Gonçalves, Karma Sabin Samudai, Lona Fernandes, Mãe de Deus Samudai. आयज जेन्ना तरणाट्याचो दीस खेळतपणी करतात तेन्ना सगळ्या आमच्या गांवच्या तरणाट्या पासत आमी खेरीतपणी मागता. सगळ्यांक खेरीत आशिर्वादान भरूंक आनी देवाची उपट बेसांवां तांच्या जिवितान फावो जावंक ते करून जे आमकां भोव लागशिल्ले तरेन आदार करतात ह्या सगळ्या तरणाट्यांक आशिर्वादान भर. आयची 92 तरणाटी ह्या संस्कारा वरवीं पवित्र आत्म्याची भरती घेतली तांकांय ही तयारी बुद्धी केल्ल्या पासत आनी आयज हे बोथेन वाडोवंक तांकां कितें करपा लाबूंक मागुया. सरपुतवेदा देवा आमच्या काकृतसारा बाबा तुज्या आदारान मात तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बासायल्लें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलोवन पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी रात चलयता देवा ससनाच्या ससनाक. दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप.
पोरजे कोडे उलोवन मोयजेसान म्हळें, सर्वेस्परा तुज्या देवाची भिरांत दवर आनी हांव तुका फॉर्मायता तें ताचे कायदे आनी आज्ञा सगल्या तुज्या जिवितांत सांबाळ. तूं तुजो पूत आनी तुज्या पुताचो पूत अशें तुमी लांब ओग जिवंक पावतल्यात. इस्रायला, ती आयक आनी जतनायेन सांबाळ. हे भाशेन तूं सुकेस जातलोय आनी तुजी सोसोत मोव आनी दूद व्हांवतल्या देसांत वाडटली. अशेंच सर्वेस्परा तुज्या पुर्वजाच्या देवान तूं बासायलाय. आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या ओतम्यान, सगल्या तुज्या बळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फॉर्मायतां ती उतरां तुज्या काळजान कोचोवन दवर. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल, हांव तुजो मोग करतां. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बोल. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवणदार म्हळ्यार म्हजो देवूच. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल, हांव तुजो मोग करतां. तो म्हजें खडप, हांव ताका शेरोना येतां. तो म्हजो दाल, म्हजो बोलिस्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवाडटा. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल, हांव तुजो मोग करतां. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणदार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिलां. आपणें विचून मागलेल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे सोस्तीक सदां सर्वदां. जबाब, सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल, हांव तुजो मोग करतां. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, ते पयले याज्ञीक जायते जाण आसले, कारण ते मरणाक लागून तोगो नासले. पूण जेजू सासणाक उत्ता देखून ताचें याज्ञीकपण सासणाचें. म्हणटोच आतां आनी सदां काल आपणा उदेशी देवा सोशे वचूंक सोदतात तांकां तो तारण दिवंक शकता. कारण तांचे खातीर देवा मुखार विनोती करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरपराधी, निश्कलंक, पातकी मनशां थावन कुशीन काडलोलो. स्वर्गा परस वयर उबारलोलो. तो हेरा याज्ञिका परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातका खातीर आनी उपरांत पोरजेच्या पातका खातीर दिसान दीस योद्न भेटोवची गरज ना. कारण हें ताणें आपणाचोच योद करूंक एकेच पावटी केलें. समृतीन नेमलोले याज्ञीक सगळे असोक्त मनीस. पूण समृती उपरांत आयला ते सोपुताचें उतर सासणाक सोपून जालोल्या पुताक नेमता. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. Sorvesporak soy soy. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार
म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय एकटोतल्यांव. Solves porak zoy zoy, solves porak zoy zoy, solves porak zoy zoy, solves porak zoy zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. मार्को परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर आनी सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचेवन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हळें, बरें सांगलें गुरुजी, तो एकलोच आनी ताचे भायर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक वर्थें. ताणें शाणेपणान परतीपाड केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतान पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काळीज जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एक कथा अशी सांगतात. एक मनीस जो भाशेन लोकांक असलो वावर करतालो, ब्लॅक स्मीथ, आनी तो वावर करतना खंय ताका एका बोडव्याचें दिसणें खंय दिश्टी पडटा. आनी तो म्हणटा, बोडो खंय ताका सांगता, पळय हांव तुका देवाच्या राज्यांत वांटेरी करूंक सोदतां, वांटेरी करूंक जो तुका हांव. आनी तेन्ना ह्या मनशान खंय ह्या बोडव्याक सांगलें, पळय आतां शेत रोवपाचो काळ लागीं पावला आनी जायती म्हणजे तांकां के भाशेन तांचे जे वावराचे हात्यार आसात तांकां एके भाशेन धाडून बुडून त्यो जागे तांकां सारकी करून दिवंक म्हाका एके भाशेन वेळ जाय. आनी ह्या पासून ह्या तांच्या वावराक अदीक परिमाणाचे खातीर वावर हांवें तांकां ह्या दिसांनी करून दिवंक जाय. तेन्ना थोडो वेळ राव. आनी ताणें खंय ह्या बोडव्यान आस्ते ताका एके भाशेन दिलें आनी तो खंय गेलो. तो हो मनीस आपल्या वावराक लागलो. थोडे वेळान आनीक फावट खंय ताका बोडव्याचें दिसणें दिसलें आनी तेन्ना परतून खंय ह्या मनशान ह्या बोडव्याक सांगलें, पळय म्हाका म्हजो शेजारी जो एके भाशेन पिडेन पडलेलो आसा ताचें शेत सगळें पाडान जाल्ल्या आनीक ताका एके भाशेन वार दवरलेना, हांवें ताका आदार करूंक जाय. ताच्या आदारांत हांवें म्हजी मजत ताका दिवंक जाय. एकटुवान ताका एके भाशेन बरेपणीचे खातीर
हो म्हजो वावर हांवें ताचे पासत करूंक जाय आनीक एवढ्याकूय हांसलो आनीक वच सरलो ह्या मनशान जितले पावटी जेन्ना खंय बुडवो ताचे सोशी येतालो तेन्ना वेगवेगळी कारण एके भाशेन तो ताका सांगतालो जो वावर एके भाशेन ताणें करूंक जाय ताच्या बरेपणांतल्यान दुसऱ्याच्या जिवितान कशे तरेन ताणें वावरून खुशालकाय हाडूंक जाय ओ जे जे एके भाशेन खंय कोस्त आसात ते एके भाशेन खंय हे बुडव्याक तो उगडापे करून दाखयतालो बरी बाबू न्हू सोर खंय हो मनीस जाणटे पिरायेर पावलो आनी तेन्ना खंय ताणें देवाक उलो करून म्हळें पळय देवा आतां तुज्या बोडव्याक तुवें धाडूं येता हांव एके भाशेन निमणे आतां आसा म्हज्या जिविताची पिराय आमची खबर जाल्या आनी तेन्ना खरोच खंय बोडवो ताका दिसलो आनीक ताणें बोडव्याक खंय सांगलें पळय आतां तुज्यान म्हाका ह्या देवाच्या राज्याचे वांगडी करूं येता ह्या देवाच्या राज्यान तुज्यान आतां म्हाका भितर काडूं येता आनी तेन्ना हो बोडवो खंय आसलो आनी ताका म्हणूंक लागलो जाल्यार इतलो काळ इतलीं वर्सां तूं खंयची येतालो तर ह्याच राज्याचो वांगडी कसो तूं वावुरलोय आनी जियेलोय भाऊ आयज आमकां एके भाशेन आयज देव धर्म आमकां हेच देवाच्या राज्याचे वांगडी जावंक आमकां एके भाशेन लोकता आनी देवाच्या राज्याचे वांगडी कशें आमी जियेतना कितें आमच्या जिवितान म्हत्वाचें काय ह्याचें शेवटपणान आमकां उगडापी करून जेजू दाखयता हो धर्मशास्त्री जेजू लागीं विचारता भाशेन सगळ्यान पयली आनी वयली आज्ञा खंयची आनी बाबूड्यानो ताच्या विचाराक जबाब दिवन जेजू ताका म्हणटा जे भाशेन जो कायदो जे देव लोक फालताले हो कायदो ताका उगडाप करून म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो ही म्हणटा पयली आज्ञा आनी ताचेच जागी दुसरी आसा तुजो कोताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें करचो बाबूड्यानो मोग देवाचो मोग पेल्याचो सगळ्यान उत्तम आनी वयली आज्ञा म्हूण जेजू ताका दाखोवन करता बाबूड्यानो जेन्ना तो म्हणटा म्हज्या जिवितान हांव जियेला एक भाशेन तेन्ना जेजू ताका म्हणटा तूं देवाच्या राज्या कडसून पयस नाय बाबूड्यानो देवाच्या राज्याचे वांगडी कशें आमी जियेतना आमच्या जिवितान मोग एके भाशेन संपूर्ण जिवंक देव आमकां आपयता आयच्या पयली वाचपान मोजस हेच हे पोजेक एके भाशेन उगडापी करून दाखयता जेन्ना सिनाय दोंगरांतल्यान देंवून तो येता आनी हे जे मानवेद आसात जे देवान दिल्ले हे आज्ञा आसात त्यो जिवितान सांबाळूंक एके भाशेन तांकां एके भाशेन तो शिकयता आनी वाट तांकां उगडापी करून दाखयता ह्यो आज्ञा पाळून देवाचे उतर जिवितान सांबाळून तांणी मोगाचे व्हडले भांडार जावंक तो तांकां उलो करता बाबड्यानो आमच्या जिवितान हेंच करूंक आज पवित्र सभा आमकां आपयता बरे सुवातेर देवाचो मोग आमच्या जिवितान कसो आमी करतले काय दुबाविरेंत आमी मागण्यांत वेळ सारता दुबाविरें आमी जेन्ना मिसाच्या बलिदानांत आमी हाजीर जाता ह्या देवाचें आसणे एके भाशेन आमी खोलायेन अणभवता बाबड्यानो ह्या देवाच्या मोगांत वाडूंक ह्यो खेरीत आमकां संद दिव देवाचें उतर जो उजवाड एके भाशेन आमकां दिता ह्या उतरांतल्यान आमी उजवाड आमी घेवंक वावुरता ह्या उतरांतल्यान आमी हें उतर आमी नियाळटा तेन्ना ह्या उतरांतल्यान देवाचें मोगाचें बरेपण आमी अणभवता आनी उदेक लागशिल्ले तरेन आमी जिवंक पावता बाबड्यानो देवाचो मोग संपूर्णायेन आमी जियेता जाल्यार कशें गोमतलें काय बागून जो आमकां सांगता आमी जर दिसत्या मनशाचो मोग करिना जाल्यार ना दिसत्या देवाचो आमी मोग करता म्हूण आमी आमकां फटयता अभिनयानो दर दिसाक आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या दिसत्या भावा भयणाचो मोग करूंक एके भाशेन आमकां जेजू आमकां आपयता तोच कशें आमी करतले काय दिसा दिसपटी आमच्या कुटुंबांत आमी सुरवात करुया आमच्या कुटुंबांत आमी जियेतना एकामेकाच्या उस्ख्यान वाडूंक जावं घोडी आमच्या भुरग्यांचो मोग करूंक जावं घोडी आमी घोव बायल कशीं सांगातान जियेतना एकामेकाच्या मोगान संपूर्णायेन वाडूंक जावं घोडी आमच्या कुटुंबांत भाशेन एक सांगातान एकामेकाच्या बरेपणांत आमी वाडत वचूंक
आमी जूय एक भाशेन जावं आमच्या समुदायांत आमच्या वावराच्या जाग्यार जूय आमी एक भाशेन आमचे आसने आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना हे आसने दुसऱ्यांक आदाराचें आनी बरेपणाचें आनी फायद्याचें जावंक पाव हे वरवीं ही मोगाची आज्ञा जिवितांतल्यान आमी जिवंक पावतले तर आयज इस्कुर्पा आमकां सगल्यांक मागुया देवाच्या राज्याच्या वांगडी कशें जिवंक आमी देवाचो आनी पेऱ्याचो मोग संपूर्णेन आमच्या जिवितांतल्यान जिवंक आमी वावरुया हेंच करूंक आमकां कितें करपा लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया सगळे आमी उबे रावया आनी वेळार आमचो जोण एकल्याचो बाबात सगळीं आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उचारुया सोदमान था देवाक सर पदवीदार बापाक सर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुदाक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोवलो अंकवाड मळेथान जल्मलो पोंसपिरा देखाल ताणी कश्ट सोंसले ताका कुस्सार सोडलो तो मेलो ताका निखी पिलो तो मेल्ल्या मोदे देवलो तिसऱ्या दिसाक मनांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उत्स्याक बसला तुवें जिव्या मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो सदमान धाम पवित्र आत्म्यांक कदरेक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचें भोगसणी कुडीचें जिवतपण सासणाचें जिवीत आमेन आनी हेच बाबार्थान वेळार आमचे जण एकल्याची गरजो तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या पाप साहेबांनी भिस्मांनी आनी म्हत्वाशांनी जें देवा बापाचे बरेपण आपल्या जिवितान अनुभवलां ताची फळां आपले बरे देखींतल्यान दुसऱ्याक दिवन बापाचो आदार मागुया नावान बापा हे मागणी कोता तुका देव बाप आमकां जोण एकल्याक नांवान अळकोता आमचो जोण एकल्याचो तो मोग कोत्ता आनी आयज तो अदीक करून तरणाट्यांक आपल्या मोगाची गोवाय जावन देवाचें राज बांदून आपयता ताणेन उदार मनान हें करूंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नावान बापा हे मागणी कोता तुका दिसपटी आमच्या जिवितान मागण्यांतल्यान बापाक वेळ दिवंक पबीत पुस्तक वाचून मिसाचे बेटेन भोक्तीन वांटो घेवन हे तरेन बापाच्या मोगान सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी वाडूंक वचूंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नावान बापा हे मागणी कोता तुका आयच्या समाजान तरणाटीं बरें तें विचून काडूंक न्हूय बोगोर खुशालकायेन दितल्यो वस्तू आपणावंक प्रयत्न कोत्ता आमच्या तरणाट्यांनी असल्या परिस्थितीन चतूर रावूंक आनी वायटाक पाट करूंक देवा लागीं मागुया जेजूच्या नावान बापा हे मागणी कोता तुका बोदर बाप्पा आमची कितें मागणी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणान आमची जण एकल्याची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन पेटोवणे वेळार आमी गायन घेवया नंबर C38
सोड मोचे दिता तुका एकान्ये तुकाच भोगता सोड मोचे तुझे से खाशेले मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर रावता कशे तुझो मोयमो परगट करून शुभखबर सगळ्यांक दिवू तुका स्वाबो सोड मोचे दिता तुका एकान्ये तुका स्वप्ता सोड मोचे तुझे से खाशेले म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाख्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. कोणवाड्या बापा ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार चडूं तिका लागून तुजे सुबाक आगले दिसा पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दान जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या सोन एकल्याच्या फायद आसूं तुजे सभे आमी जियेत हांव भोंवत हांव आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता भोगवा सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट भोगूंक आमी बरोबरच्यान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, dolvarazo sorvespor tu. Povit, dolvarazo sorvespor tu. Zorgani संसार भला तुझ्या वैभवान Zorgani संसार भला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जोयजोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उसर्गी तुका जोय जोय बाबा खरंच पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्त मरण ससक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळी तुमी सोमेस घेयात आनांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराची हें रगत पातकाची बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोत हेली हे म्हज्या उगडासाक करात Baba taco gut porgotuja. सोम्या जेजू आमी हो उर्दो खाता आनी एकाच इतले बी येता इतलेच पावटी तूं वैभवानी सोड आमी तुझे मरण परगोटा Baba Jezusia mornaचा आणि पुनर्जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उद्गास करता आणि अजिवितासून आणि सर्वणीची काल्स तुका समर्पित हा तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळ्यान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आगे तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उद्गास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेडमचे घोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमास्त धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा गुडीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पुरचुलीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेंत झुजे तुज्या भोवती बागेंत झुजे वाज बागेंत फ्रांसीस शावेळ पदवास बागेंत दांतन बागेंत दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थना दीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज राय समका येवं तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तायनेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस खाय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरमाशेन अंतरेकता तर आमकां तुजी दार काकुदीन सर्व पातकांतली सुरय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत हाय आनी राज चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान
ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्याचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया नंबर D9. D9. तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलोय तुवें. बापाच मोगान तूं रावलो तशींच आमी तुज्यान रावचे. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. बापाच मोगान तुजेलो ताच्यो आज्ञा सदांच पाळू. आमी तुज्यान शेतोल्या तुजी आज्ञा तशेंच पाळू. एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो. एक तुजी आज्ञा आमकां
तिणी आपयताय तुझ बापाचे गोड सगळे इस्ता इस्तिनी मोगताय एक तुझी आज्ञा तुवें आमचो मोखेलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोकोचो एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोखेलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोकोचो प्रार्थूया. सर पदवीदार आणि दयाळ बापा, तुझ्या दैवीक बळ आमच्या जिवितान अदीक अदीक परजळ अशें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायन भरल्याय. तातूंत भासाल्लें सुर्गींचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. मातशें बसया. आजची मेसाची मांडावळ केल्या कार्म सायबीण आजची मांडावळ केल्या सांताक्रूज समुदाय विठ्ठलदास हांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या सोनवाराक मीस करूंक मायदे देव समुदाय आनी आयताराक सांत लॉरेन्स समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 12,711 रुपया. ह्या सुमारान डोनेशन दिवन केरीत आदार केला. एका बरें मागप्यान 5,000. जोविटो रॉड्रिगस 10,000 रुपया. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सायबीण मायन तांचेर करीत आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. जे भाशेन PVC वांगड्यांनी थारायलेली डायलन बॉर्जस ह्या भुरग्याक जो पिडेत आसा ताका डोनेशन काडूंक ते घरा घरी भोंवन तुमी डोनेशन ते काडला जाल्यार जे समुदाय
अजून उरल्यात हाडून दिवच्यो ताणी ह्या सुमाना भितर ते हाडून दिवचे आमी ते डोनेशन थंय फिरगोजेन व्हरून पावयतल्या देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सोदता नाझरेत फ्रांसिस्को मास्कारेनस आंकवार पूत पास्क्वाल जोआ मास्कारेनस आनी नाथालिना एर्मिना कालिस्तो विठ्ठलास मोर्ची आनी रोझन मिलाग्रीन सविना फेरांव आंकवार दू रॉबर्ट फ्रांसिस्को फेरांव आनी पेरपेत्वा पावलिना एलिझाबेथ फेरांव पवन नागवा बेर्ना ही तांची पयलींची तशेंच लग्न फुडें सोदता मार्कोस एलेक्स मास्कारेनस आंकवार पूत तोर्नो कारिदाद मास्कारेनस आनी फ्रांस्किना मास्कारेनस विठ्ठलदास आनी सुजी अग्निला बारेटो आंकवार दू संतान बारेटो आनी फ्रांस्किना बारेटो गांवान म्हापसा तशेंच लग्न जावंक फुडें सोदता मेलविन लोबो आंकवार पूत निकलस लोबो आनी नाथालिना लोबो पोनीर आनी योना गिल्डा मिनेझस आंकवार दो सायमन मिनेझस आनी दामासा मिनेझस गांवान बास्तोरा हांचे मदें कसली आडकोड आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे सांगून दिवंक तुमकां कायदो आसा फाल्यां सोमार पयली तारीख सगळ्या संता भक्तांची परब सकाळी मीस 7 वरांचेर दुसरेर सगळ्या मेल्ल्या भावात्म्याच्या दिसाक सकाळी 2 मिसां जातली पयले मीस 6:30 वाजता आनी दुसरे मीस 7:30 वाजता 7:30 वाजता मिसा उपरांत आमी सेमितेरेन मागीर आशिर्वाद घालतल्या पयले 6:30 आनी दुसरे 7:30 त्या मेसाची मांडावळ आजचे जे आयताराची मांडावळ केल्या तांणी सांबाळची पयले मेस 6:30 कार्म सायबीण समुदाय विठ्ठलदास आनीक दुसरे 7:30 सांताक्रूज समुदाय विठ्ठलदास ह्या सुमारांत वाचपा ह्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांनी करची पयलीर फाल्यां सोमारा दीस सिसिलिया रॉड्रिगेस आगारवाडो समुदाय तिसरेर कार्मेलिन कार्दोज बाटीर समुदाय चौथेर मानुएल डिसोजा मोदलोवाडो समुदाय पांचवेर संतान फेर्नांडीस एसएफएक्स समुदाय आनी सवेर सोनवारा दीस आग्नेल डिसोजा माय दे दिवस समुदाय आशीर्वाद घेवंक उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार शेवटाक आमी गायन घेवया नंबर F18